वर्ष सोंपत आयलां आनी गोंयांत अपघाती मरणांच्या प्रमाणात वाड जावपाक लागल्या। आयतारा आक्षेत चुकीच्या दिकेन येवपी एका जीपीन दुचाकीचेर वचपी घोव बायल आनी भुरग्याक धपको दिवन घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो। ह्या अपघातात दुचाकी चालक राजेश नायक ह्या वास्कोच्या तरणाट्याक मरण आयलें, तर ताची बायल आनी सानपिरायेचे चली गंभीर जखमी जाल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केल्यात। मजगतीं ह्या प्रकरणात पुलिसांनी जीप चालक विल्सन दे अराउजो आनी पीटर गोम्स हांकां अटक केल्या। फुडलो तपास सुरू आसा। तांचो आक्षे हांगासर एक भिरांकूळ अपघात जाल्लो। एक महिंद्रा थार गाडयेन एका टू व्हिलरीक धक्को दिलो आनी त्या टू व्हिलरची फॅमिली आसली, भितूंतलो दादल्याक मरण येयल्लें जाल्यार जे तिची बायल जी आसा घरकान्न ती आनी तिचे 3 वर्सांची चली हांकां सिरियस इंजुरी जावन ती एडमीट आसा। हेतून अपडेट म्हटल्यार विल्सन अराउजो आनी तेचो वांगडी को पॅसेंजर हांकां अटक केल्ली आसा। ही महिंद्रा थार जी आसा ही विल्सन अराउजो हो चलयतालो आनी तेच्या वांगडा तेचो आनी वांगडी आसलो। ह्या दोगांक पुलिसांनी ताब्यात घेतलेले आसा। फुडली चौकशी चालू आसा आनी तेच्या फुडें तेंची कारवाय जातली। पूण काल जाल्ल्या ह्या भिरांकूळ अपघातान एका फॅमिलीक नुकसाण जाल्या। ते म्हटल्यार तेंच्या घरांतलो मेन दादलो जो आसलो तो मरण पावला आनी जी घरकान्न जी आसा ती आनी तिची ल्हान चली हांकां सिरियस इंजरी जावन ती एडमीट आसा। ही असली कालच्या आक्षी हांगासर जाल्ल्या एक्सिडेंटाची अपडेट। अश्यो अपडेटी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।